आमची जी जत्रा आसा वार्षिक जत्रोत्सव हेचे बद्दल माहिती दिवपा खातीर हांगा जमल्या। आमी आमची जी जत्रा आसा ती नॉर्मली पौष म्हयन्यान सुरू जाता। पौष म्हयन्याच्या पंचमीक आमची जत्रोत्सव सुरू जाता। पयले दिसाक सकाळ फुडें आमचो जो वांगड आसता हांगा 12 वांगडी ताजो पयलो वांगडाचो मनीस येवन हांगा अभिषेक करता। रातीन आमची पालखी जाता, ताजे नंतर आरती जाता आनी ताजे नंतर तीर्थप्रसाद जाता। दुसरे दिसाक म्हणजे पौष षष्टीक अंबारीच्या रथांतल्यान देवीची मिरवणूक वता। ती मिरवणूक जातकच मागीर परती आशिल्ले तशें आरत्यो प्रसाद हे सगळे वार्षिक प्रमाणे जाता हांगा। तशेंच तिसरे दिसाक फुलांचो रथ आसता। सो फुलांचो रथ हो पौष सप्तमीक येता आनी हो रथ हो आमचो खूब पयलो पारंपारीक रथ। तो पयलीं हो हाका अशी ओडपाक नाशिल्ली पद्दत, पयलीं ताका आमी खांद्यार घेवन नाचयताले। सो हो खूब आमचो पारंपारीक रथ हो आमी फाल्यार करतात। एक 4 हो रथोत्सव जाता आनी ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता। ताजे नंतर जो रथ आसा तो विजय रथ हो पौष अष्टमीक जाता आनी तो रथ 11 सुमार आमी ओडटात। ताजे नंतर आशिल्ले त्या प्रमाणे आरती तीर्थप्रसाद जाता आनी जो आमचो महारथ आसा होय आमचो खूब पयली पारंपारीक रथ। होय आमी 1 जानेवारीक सकाळचे 6 आमी हो रथ ओडटात। ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता।